नरसिंह सरस्वती स्वामी गाणगापुराच्यान श्रीशैल यात्रे वच्चाक म्हणून भायर सरतात. तेन्ना तांगेले भक्त लोक वटोवची थंय मठान ते न्हू मस्त नमुन्यान अशी चिंतशी करून म्हणटाचे आमकां सोन कसले वता तुमी सदां तुमगेले दर्शनान आमगेले ಒಟ್ಟು पाप वता आशिल्ले आमगेले मनांतली इच्छा पूर्ण जाता आशिल्ले तुमी आमगेले आम बाप्पा आवयके ना चेडवांक तिरस्कार करून येवन वतना तशें तुमी बी आमकां सोडून वच्चाना म्हणटा मस्त दुःख शे करतात. तेन्ना तांकां स्वामी सांगताची आमी आतां श्रीशैल यात्रेक वताची जाल्यार हेच ग्रामांत कायम उरताची अमरजा संगमांत न्हांव घेवन दनपाराचे गुप्त जावन आमी हे मठांत उरताची आमगेले कोण अनन्य भावान भक्ती करताची ते तसल भक्त लोकांक आमी दिसून येताची आनीक अज्ञान जाल्ले जगा लोकांक आमी श्रीशैल यात्रे वता म्हणून सांगून वताची. सदांची औदुंबर वृक्षा लागी आशिल्ले कृष्णा पंचगंगा संगमांत सकाळी न्हांव घेवन काशींत अनुष्ठान करून घेवन दनपार परत भिमा तटाक येताची अमरजा संगमांत आनी परत न्हांव घेवन तशी मठ येवं घेवन आमी कोणाक दाखोवंक घेनाशी निर्गुण रुपान तुमी करची पूजा आमी स्विकार करताची म्हूण सांगता. जाल्यार हे भक्त लोकांक भारी बेजार येता स्वामी वता थंयच्यान म्हणून तांणी कितलेय बेजार केले बी स्वामी तांकां समाधान करून श्रीशैल यात्रे वच्चे भायर सरता. तांगे वर्शीक सायम देव नंदी कवी नरहरी कवी आनी सिद्धमुनी भायर सरतात वच्चाक. भक्त लोक वटोवची स्वाम्यान ते चारी लोकां बरशी वच्चे पळयता राबताचे कडे स्वामी दिसना जातात नवे मुखार वताचे कडे हे लोक बेजारान मोठा येताचे मोठा येवन पळयल्यार थंय बी तांकां स्वामी दिसताचे आनी परत आनी दिसनाशिल्ले वताचे. तेन्ना वट लोक मस्त गुरुस्तोत्र करतात. मुखारी नरसिंह सरस्वती स्वामी तांगेले अनन्य भक्ती करचे प्रेमाचे भक्तांक दाखोवन घेताची मठांत गुप्त जेवण आशिल्ले आनी आसा थंय जनीचे. हांगा श्रीशैलाक गेल्ले स्वामी थंयचे पाताळ गंगे वचून न्हू ते शिश्य लोकांक सांगतात म्हाका बेगी एक पुष्पासन करून दियाची आमी ताजेर बसून घेवन ही न्हंय दांटून घेवन मल्लिकार्जुना लेगी ऐक जाताची म्हूण सांगतात. तशें ते चार लोक शिश्य पुष्पासन तांकां करून न्हंयत दवरून दिताचे. तेन्ना ते स्वामी तांत बसून घेवन तांगेले निजस्थाना वतात. 1380 हे शकेंत बहुधान्य संवत्सराच्या उत्तरायणात कुंभ संक्रमण शिशिर ऋतू माघ बहळ प्रतिपदे शुक्रवार दिवस ही घटना जाता. पुष्पासना बसून घेवन स्वाम्यान न्हंयचे त्या सायडान वतना पडना थंयच्यान तांणी 4 शेवत्या फुलां उदकांत पेटोवन जाते पुष्पासनाचेर घालून गेले. ते भक्त लोक थंयची बेजार करतची ते न्हंयच्या दांड्यार बशिल्ले उरतात. तेन्ना थंय सुमार इतले नावाडीक लोक येतात आनी तांणी म्हणटाचे ते शिश्य लोकांक स्वाम्यान आमी हे न्हंयचे त्या सायडा दांड्यार आशिल्लेची थंय एक गुरू मुनीश्वरा पळयले तांणी संन्यासी वेशांत घेवन दंड आनी कमंडल धरिल्ले तांणे हातांत पांयांत भांगराचे पादुके आशिल्ले तांगेलें नांव नरसिंह सरस्वती म्हूण खंय तांणी तुमकां एक 4 उतर सांग म्हूण सांगलें ते कशें की म्हळ्यार आतां कलियूग न्हू ते कलिले प्राबल्य मस्त जालें देखून आमी वट्ट लोकांक कळत तशी कर्दळी वरां वता आसाची जाल्यार आमी गाणगापुरांत कायम अदृश्य रुपान उरताची आनी आमी हात पेटयले प्रसाद करून पूज कर म्हूण सांग म्हूण तांकां म्हूण तांणी सांगलें म्हणटा. तशीच ते चारी लोक परत आनी गाणगापुरा येतात. गाणगापुरा येवन मठांत आनी स्वाम्याले ती फुलांनी थंय दवरून घेवन पांय पडून तांकां स्तोत्र करतात. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अशी स्तुती करतात. तांकां कोटलाका स्वाम्याल परत थंय दर्शन जाता आनी परत तांणी अदृश्य जाता. अशी हे गुरुल महिमे अगदीची सुंदर आनीक आमगेले मनोभिश्ट पूर्ण करूंक घेत तशें आसा. आनी हे एक नवे कामधेनू शे गुरुचरित्र म्हळ्यार गुरुचरित्र वाचतल्यांक आयकतल्यांक वट्लोक ते लक्ष्मी नारायणाले अनुग्रहाक पात्र जाताचे. तांगेले घरांत सदा लक्ष्मी श्रीपती बरशी वास करता आनी तांणी तांगेले चरण बळा बरशी नात्रां बरशी खोशीन उरताची.
तांकां चारी नमने चतुर्विध पुरुषार्थ मेळटा आनी मुखार तांकां मोक्ष प्राप्त जाता. गुरुचरित्र मारी एक अमृत भरिल्ले कळस आशिल्ले बरे. भावीक लोक ते अमृत पिवन घेवन कृतार्थ जाताच. संगमात अश्वत्थ वृक्ष कल्पवृक्षा समान आसा. ते वृक्षाक आनीक गुरुपादुकेक भक्तीन जर सेवा केल्या बा तांकां 2 नमने इश्टार्थ पूर्ण जाता. स्वामी गुप्त रुपान गाणगापुरांत ते मठान सदा आसाचे. हे कलियुगांत अधर्माची वृद्धी जाली म्हूण स्वामी लोकांक दाखोवचे खातीर श्रीशैल पर्वता गेल्यावर करताच. जाल्यार त्यांनी आतां बी गुप्त रुपान तांगेल्या निज भक्तांक प्रत्यक्ष दर्शन दिता आसाच. अशी हे गुरुचरित्रेचे महत्व आसा. गुरुचरित्र आयकताल्यांक वाचतल्या लोकांक सांगतल्यांक हे गुरुला आशिर्वादान हांवें म्हटलो सुखान सौख्यान ऐश्वंत आरोग्यवंत भाग्यवंत जावन आमगेले कुटुंबांत आमगेले चेडूड बाळा वर्शी नात्रा वर्शी सुखान तशी देव अनुग्रह कर म्हणून श्री गुरुचरणांत